मुळगावची सरपंच तृप्ती गाड हांच्या अध्यक्षतेखाला आयतारा मुळगाव पंचायतीची ग्रामसभा जाली। जो मेरेन बफर झोन आणि हेर प्रश्न सुटावे जावचे नात तो मेरेन खाण कंपनी कडेन कसलीच उलोवणी जावची ना। गांवचो प्रश्न आदी सुटावो करचो अशें आदले सरपंच वसंत गाड हांणी ह्या ग्रामसभेत मागले। हे ग्रामसभेक उपसरपंच गजानन मांद्रेकार आणि हेर पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले। शाळा ते दाखयतात प्रायमरी शाळा तेका जे पण खेळवायचे देऊळ असतात ते तुमका या रिपोर्टान दाखवूंक ना कित्याक दाखवूंक ना तुम्ही ह्या आम्ही त्या सरकाराक विचारू नये। सरकार आमच्या लोकांकडे घेता म्हणजे ह्याचे फायदे कितले आहा ते पळोवया म्हणून पण ह्या फुडें ह्या अशें जावचें ना। म्हाजे पंचायती फुल रिक्वेस्ट आसा ह्या हितून तुम्ही लक्ष घाला आणि ज्यो खंयच्यो कमिटी आसा त्यो कमिटी घेवन बसा लायटली व्हर नाका। आणि दुसरे म्हाका तें सांगपाचें जो पर्यंत आमचे बफर झोन आणि हे जे आमी जे प्रश्न घातले ते सॉल्व जायना फुडें जर जायना जाल्यार कंपनी कडेन कसल्याच हेका तुमी वचपाचें ना। म्हाजो ठराव जो पर्यंत आमचो गांवचो प्रश्न जो सॉल्व जायना तो पर्यंत कोणीच कंपनी कडेन पर्सनल हेका वचपाचें ना। मायनिंग लिजां फुडलीं 50 वर्सां खातीर आसात। फुडले जनसुनावणेकूय मुळगांवकारांनी खणीक खर विरोध करपाक जाय अशें थळाव्यांचें आवाहन। जर आमकां परत संधी मेळ्ळी कित्याक ही तांकां लीज 50 वर्सांक वयतली। 50 वर्सां म्हटल्यार कायद्याच्या हिशोबान सुद्दां 2 जनरेशन्स जाता। आमच्या उपरांत आमच्या भुरग्यान नातरांचे जनरेशन पर्यंत पावतले इतले वर्सांक तांकां ती लीज वचपाची आसा। तर परत जर आमकां संधी मेळ्ळी पब्लीक हियरिंगाची जाल्यार फक्त थंय वचून उबो रावन आमकां मायन नाका आमचो गांव मायनींतल्यान भायर काडा इतलेच सुद्दां म्हटलें जाल्यार काम जावन पडटा त्या रेकॉर्डाक वयता। सगळे मिनिट्स ऑफ मिटींग त्या दिसा जितले लोक उलयला सगळ्यांची नांवां सकट कितें उलयला थंय रेकॉर्डाक आसा। मोर्चा आतां आमी खंय जमतले तेन्ना उपस्थिती अशी आसूंक जाय की आतां आमी मिटिंगेक अमकेच गेले आतां तुजो भाऊच गेलो अशें ना। तेन्ना आमी त्या मोर्चाक चडशी उपस्थिती लावंक जाय आणि तो मोर्चा येता काडटना पयलीं सगळ्या लोकांक सांगपाक जाय। आणि खरीच जर आमी जर हेका फायट दितले जाल्यार जश्यो वारपैन आयटी हें केल्या त्या पद्दतीन हो आमचो सगळो हें जावपाक जाय। कळ्ळें? सगळ्या ग्रामस्थांक ही एक रिक्वेस्ट आहा पयलीं जाल्ले ते जावन गेले भेदभाव सगळे आमी हेवे दावे इसरूया आणि हेका आमी आतां मातशें जमन काम करुया आणि जेन्ना मोर्चा आनी कितें आसा तेन्ना खुबशी उपस्थिती घेवन वचया। गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत।